बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्यानो, आयच्या मिसाचो विशय एलिझाबेथी भाशेन जेजूक अनुभवया, खुशाल जावया. आंकवार मारयेक आनी तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या जेजूक आपल्या घोरांत घेवंक एलिझाबेथ खुशालकायेन बोल्ली. जेजूक अणभवतल्या मनशाची खुशालकाय स्वयंभावरती आनी सोंपोन आसलोली. बागीयोंत एलिझाबेथी आनी बागीयोंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन आमची काळजां जेजूक उक्ती करुया आनी जेजूक अणभवून फावो जालेली खुशालकाय दुसऱ्यांक परगटुया. हीच कृपा ह्या मिसा भेटेंत आमकां मागुया. मोगोच्या भावा भयणीनो, आमचो विशय एलिझाबेथी भाशेन जेजूक अणभवुया, खुशाल जावया. आनी आमी तर ह्या पवित्र जाग्यार आमी आयल्या खुशालकायेन हे मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक आमी आयल्या. देवाक दिनवासुया. आमकां जायतीं कारणां आसात खुशाल जावंक, पूण तेच बरोबर जेन्ना ह्या मिसांत आमी वांटो घेता दुबावच ना आमच्यो गरजो आमी देवाच्या हातान आमी घालूंक आयल्या. आमी घालुया. बागयोंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जे भाशेन ताणें खुशालकायेन हे जेजूच्या उतराची परगटणी केली, ताचीच मजत मागून आमच्यो गरजो देवाच्या हातान आमी घालुया. ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना कितें भाशेन शिक्षणीक वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या गोंयांत जो चलता बिस्पाच्या हाताखाल शिक्षणीक वावर आसा, जावं आर्च डायसन बोर्ड ऑफ एड्युकेशन ताच्या हाताखाल जायत्यो दुसऱ्यो आमचे मॅनेजमेंट्स आसात. ताचे पासत मागतना आमच्या सरकारी वडिलां पासत मागुया. आमचो चीफ मिनिस्टर, आमचो एड्युकेशन मिनिस्टर, ताचेय पासत मागुया. सरकाराचोय जायतो आदार सहकार आमकां मेवता. ह्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. आज जी कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात ताचेय पासत मागुया. आमचो आदारी दीस ताचो आयज जल्माचो दीस, ताचेरूय देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. सगल्यो आमच्यो गरजो देवाच्या हातान घालून ह्या मिसांत खुशालकायेन वांटो घेवया. आनी मिसाची भेट आमकां फावो तसली जावंक हे वेळार आमच्या चुकीचो उगडास करून बोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपतीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उत्सारून सांगता, मोला चिंतून आनी तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बघून सदांच सांकवार मारी सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Christ
या थोडोसो वेळ उगीच रावन आमच्यो खासगी गरजो देवाच्या हातान आमी घालुया. पिडेस्तां पासून मागुया, जी भुरग्याच्या देण्याक आशेतात तांचे पासून मागुया. सर्वेस्परा तुजे पोरजेची मागणी दोयेन आयक. आमचे मनशा सोयन घेवन येता त्या तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्माक लागून आमी संतोसतांव. तो वैभवान येतलो तेन्ना सासणाच्या जिविताचें इनाम सोडूंक आमकां फावो कर म्हणून मागतांव. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो गरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजोत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. गितांतलें गीत ह्या पुस्तका वेलें वाचप. हो म्हज्या मोग्याचो ताळो. म्हजो मोगी पर्वत उतरून कसो येता तो पळय. पळय, पर्वतां वयल्यान उडयो मारून दोंगरा वेल्यान धांवून तो येता. म्हजो मोगी पुरुश मेरवा सारको वो ताच्या पोरा सारको. पळय, तो आमच्या दुर्गा फाटल्यान उबो रावला. जनेलांतल्यान तो भितर नदर मारता. बुरकांतल्यान चोरयां दोळो मारता. म्हजो मोगी उलोवंक लागता. तो म्हाका म्हणटा, ये गो म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कित्याक पळय, हिवाळो येवन गेलो, पावसाळो सोंपलो. पृथ्वेर फुलां दिसूंक लागलीं. कुशाल गितांचो वेळ पावलो. आमच्या देशांत कोवड्यांचो साद आयकूं येता. रुमडीचीं फळां पिकूंक पावल्यांत आनी फुलवंत दाखवेली आपलो पोरमोळ विस्तारतात. ये गो म्हज्या काळजा गोंड्या, म्हजे सुंदरे ये. कोडपांच्या वेरांनी आनी दोंगराच्या पालसोळांनी लिपून रावतल्या म्हज्या पारव्या, तुजें तोंड म्हाका दाखय. तुजो ताळो म्हाका आयकोसो कर. कित्याक गोड गोड तुजो ताळो आनी सुंदर तुजें तोंड. देवाचें उतोरें. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बऱ्या मनशानो नवे गीत रोचून गाया. सगळीं म्हणुया. बऱ्या मनशानो नवे गीत रोचून गाया. सितार वाजून सर्वेस्पराक दिनवासा. दाताराची किन्नोरी दवरून ताका सोद गितां गाया. ताच्या मनाक एक नवें गीत रोचून गाया. सगळे तुमचे हिकमती स्तोत्रां गायोन आनी ताची वाखाणी कोरा. बऱ्या मनशानो नवे गीत रोचून गाया. सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची. ताच्या काळजाचे ओत्रेक सोस्तीचे सोस्तीक तोगता. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण ओळखता. ती पोरजा बागी असले पोरजेक आपले दायज करून ताणे विचून काडल्या. बऱ्या मनशानो नवे गीत रोचून गाया. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सोवे काळजाक संतोष भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर
आमी पातळून रावता Gloria Munchano, Noveki, Rotsundaya. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दोडबोडान गेली आनी जाकारियासाच्या घरांत भितर सरून तिणें इलिझाबेथीक नोमान केलें. इलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यान आसलेल्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी इलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, ओस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजें खोशेचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याची आवय म्हजे सोरशी येवची म्हणून खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यान आसा त्या बाळकान कुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी, कित्याक देवान तुका सांगलां तें घडटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. प्रितीच्या बाबा भयण्यांनो, दर एक मनीस ह्या संवसारांत जियेतना कुशालकायेन जिवंक सोदता आनी कुशालकाय जोडून घेवचे खातीर बारी वावुरता. वावर करून पयशे एकठायता आनी ह्या पयश्या वरवीं तरेतरेची संवसारी वस्तू एकठायता. पूण घडीक आमचो अनुभव आमकां सांगता, कितलीय संवसारी वस्तू आमचे सोबे आसत जाल्यार आमकां खरी कुशालकाय मेळना. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आमी नदर मारीत जाल्यार तो जल्माक आयलो तेन्ना उंच कुळेच्या घोराब्यान तो जल्मलो आनी जेन्ना ताचो बापूय मेलो तेन्ना ताची एकूच येवजण आसली, ह्या संवसारांत व्हड मनीस जावंक. आनी कुशालकायेक तो आशेतना बागयोंत इनास्त लॉयला ताका भेटलो आनी ताणें ताका म्हणलें, कित्याक उपकारोत हो आखो संवसार तुवें जोडीत आनी तुजो ओत्मो इबाडीत. आनी तेन्ना फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिविताचेर नदर मारल्या उपरांत ताणें खोटे कुशालकायेक पाट केली आनी खरी कुशालकाय जोडूंक तो वावुरलो. जेजूक तो भेटलो, जेजू खातीर आपलें जिवीत ताणें करचिलें आनी ह्या वरवीं आपल्या जिवितांत खरी कुशालकाय ताणें भोगली.
आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नदर मारीत जाल्यार आमकां एलिझाबेथाची खबर मेळटा. तिका भुरगें बाळ नासून लोचेचे आनी समाजाचे उणेपण ती भोगताली. तिका आपल्या गांवांत फावो ती मान नासली कित्याक भुरगें बाळ तिका नासली. पूण देव आपले येवजणेन तिका जाणटे पिरायेर भुरगें बाळ फावो करता आनी ह्या वरवीं आपल्या घोराब्यांत कुशालकाय हाडटा. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयलां जेन्ना आंकवार मरी आपणाच्या पुताक घेवन एलिझाबेथेक भेट करता तेन्ना एलिझाबेथीचे कुशालकायेक शीम आनी मेर आसना. कित्याक पवित्र पुस्तक सांगता जेन्ना एलिझाबेथीन मारयेचेर नदर घाल्ली तेन्ना तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली. दाखोवन दिता की एलिझाबेथ खुशालकायेन मुरगोडटाली. आनी दाखोवन आमकां सांगता की देव जावन आसा ओरोंब खुशालकायेचो. तशेंच एलिझाबेथाच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार ती एक भावार्थी आनी विस्वासी मनीस कशी ती जियेली. भावार्थान आनी विस्वासीपणान ती जियेली. केरी भाशेन जाणटे पिरायेर देवान तिका म्हणलोलें की तिका भुरगें बाळ फावो जातोलें आनी ह्याच भावार्थान आनी विस्वासान जाणटी पिरायेर लेगून ती आशेन रावली. आनी आशेन रावली देखून तिच्या विस्वासीपणाक लागून देवान तिका हें भुरगें बाळ फावो केली. तेच भाशेन आपल्या भुरग्याक जल्माक हाडून क्रिस्ताच्या येण्याची वाट तयारी करूंक तिणें आदार दिलो. एलिझाबेथच्या जिविताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार खऱ्यांनीच ती सदांच देवाच्या येवजणे पोरमणी रावून देवाची कुशालकाय भोगूंक ती पावली. आयज शुभ वर्तमान आमकां तिच्या जिविताचेर आनी अदीक करून भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर नदर घालूंक आमकां उलो करता. एलिझाबेथ आनी भाग्योंत फ्रांसीस शावेर आमकां भाग्योनपणाचे मार्ग दाखयता. जरी तर एलिझाबेथीन आपल्या आख्या जिवितांत देवाक विस्वासी रावली, भाग्योंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितांत देवाचे मिसांव ताणें फुडें व्हेली. दोगांयच्या जिवितांत सोंपेपण आसूंक ना. जायती गोश्टी वाट तांकां काडूंक पडली. पूण असले वेळार देवाचेरूच विस्वास धरून ताणें देवाचें कार्य फुडें व्हेलें. आयज आमी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना भाग्योंत फ्रांसीस शावेर आनी एलिझाबेथ आमकां सगळ्यांक आमच्या बावतिस्माच्या दिसाचो उगडास करूंक उलो करता. पवित्र स्नानाच्या दिसा आमकां जेजून एक मिसांव दिल्लें आसा आनी ताची मिसां म्हणल्यार ताची बरी खबर परगटूंक. ताची बरी खबर आमी परगटतले जाल्यार पयली सुवातेर ताची बरी खबर आमचे सोबी आसूंक जाय. जरी तर जेजू म्हजे सोबे ना जाल्यार मोच्यान ताची बरी खबर परगटूंक जावचें ना. खंय परगटूंक आपयता काय? दुबावाविरीत आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या वावराच्या जाग्यार, गोडेक आमी शाळांनी शिकयता जाल्यार सगळे वेळार सगळे सुवातेर देवाची बरी खबर परगटूंक उलो करता. पूण देवाची बरी खबर आमी परगटतले जाल्यार पयले सुवातेर ही बरी खबर मोचे भितर आसूंक फावो. दुसरे सुवातेर हे मिसांव खुशालकायेन परगटूंक आमकां उलो. हे मिसांव खुशालकायेन आमी परगट करतले जाल्यार आमच्या सोडवंडराच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक जाय. आपल्या उतरा वरवीं तो आमचे सोबी उलयता. जेन्ना ताची उतर आमी आयकता, जेन्ना ताच्या संस्कारांत उदी करून
मिसाच्या बलिदानात आमी वांटो घेता तेन्ना तोच जेजू आमचे सोबे उलयता. आपली कुशालकाय तो आमकां वांटता आनी ही कुशालकाय आमकां मेळटकूच आमचे जिणेंतल्यान उदी करून दुसऱ्या सोबेन दोयाळ जावन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करून आसता तोंडान दुसऱ्यांक बरें करूंक तांच्या जिवितांत कुशालकाय हाडूंक आमकां उलो करता. आनी तिसरे सुवातेर एक कार्य आमी फुडें व्हरतना इलिझाबेथ आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आमकां म्हणटा देवाचेर विस्वास दवरात. देवाचेर आमी विस्वास दवरता तेन्ना जें कितें आमकां फावो तें आमकां मेळटलेंच. इलिझाबेथीन देवाचेर विस्वास दवरली आनी जाणटे पिरायेर तिका भुरगें बाळ फावो जाली. बागयोन फ्रांसीस शावेर जेजूक पोरकोट्टाना ताचें जिवीत सोंपें जावंक ना. जाय तरेचे कोश्ट आटेबिटे ताच्या जिवितांत आयले पूण असले वेळार देवाचेर विस्वास धरून तो जियेलो. आयज तो जेजू म्हाका न्ही तुमकां उलो करता. आपले कार्य फुडें व्हरतना जायते आडकोळे आमच्या जिवितांत येतले पूण तो आमकां म्हणटा भियो नाका हांव तुमच्या सांगात आसा. बाबा भयणानो खरी कुशलकाय आमकां मेळटली जाल्यार इलिझाबेथ भशेन जेजूक आमी अनुभवूंक फावो. जरी तर जेजू म्हजे सोबे ना खरी कुशलकाय म्हजे सोबे आसचे ना आनी कुशलकाय म्हजे सोबे ना जाल्यार म्हज्या जिवितांतल्यान जेजूक दुसऱ्यांक दिवंक पावची ना. तर आयज कितें भशेन ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना दिसाच्या दिसा देवाच्या उतरांतल्यान ताचो अनुभव आमी घेवया. तरेतरेच्या संस्कारांतल्यान जेजूक आमी भोगुया आनी ह्या वरवीं आमच्या जिविताचो माज करून खरी कुशलकाय दुसऱ्यांक वांटूंक आमकां कुर्बानी बोळ ह्या मिसांतल्यान मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. प्रितीच्या इश्टानो संवसार दिता ती कुशालकाय तोगोना पूण देव दिता ती तोगता. आनी हें बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान आमकां दिसता संवसारी मोन आसलें ताका भरपूर शिकोवंक सोदतालो तो शिकोवपूय गरजेचें पूण खरी कुशालकाय जेजूंतल्यान ताका मेळ्ळी. आमची मागणी ह्या वेळार देवाच्या हातान आमी घालुया आनी जें कितें आमकां खरी कुशालकाय दितली तें आमी आमचें करूंक मागतना आमच्याय गरजांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले शिकवणेंतल्यान आनी जिवितांतल्यान पोरचेक भावार्थाचे नमुणे जावंक देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी समाजाची आनी सोयबाची सेवा करून खरी कुशलकाय मेळटा हे जाणविकायेन जिवंक आनी वावरूंक देवा लागीं मागुया. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी बागीवंत एलिझाबेथी भाशेन उदारपणाचे सेवेचे आनी मोगाचें काळीज आपणावंक देवा लागीं मागुया. कोश्टोवतल्या बाबा भयणीक आमी सगळीं देवाच्या मोगाची आनी बरेपणाची हातयारां जावंक देवा लागीं मागुया. थोडोस वेळ ओगेपणान सारुया आनी आमच्यो गरजो देवाच्या हातान आमी घालुया. आमच्या भुरग्यांच्या शिक्षणाचेरूय देवाचो आशिर्वाद मागुया.
मोगडा बापा आमच्यो गोरसो तुज्या हातान आमी दवरल्यात ते तूं मानून घे आनी आमचेर सगल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी खरी खुशालकाय तोखता तसली खुशालकाय आमी आपणावंक आनीच खुशालकाय दुसऱ्यांक दिवंक आमकां गुरबेन बोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. मोच्छा बाबा भयणो मोच्छाने तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता दसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची खाहरसा उबारूया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पुदेदारांनी सासनाच्या देवा सोर्व काळनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें उतरां वर्त्या मोगान आंकवार मायेन ताका सांबाळलो जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतूच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोसान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावून वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची चोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचा आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली
तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco good porgo tuja. Sumia Jesu ami ondo kakao. Ani ekao chite biekao. Title poti tu voi povan Jesu. Ami tuce moron बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ह्यो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तालोली तुझे पवित्र सोबेचो गडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा सिमियाव आमच्या दारी बिस्पा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे मायेस सांगाती बागेवंत जुजे तिचो पोती बागेवंत जुजे वाज बागेवंत धर्मदुता आनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या Jesu वरवीं त्या Jesu सांगाता त्याच Jesu ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगच्या बाबडो आमी सगळीं कुशाल जावंक सोदता. वी ऑल वॉन्ट टू बी हॅपी आनी हें गरजेचें आनी कुशालकाय फकत आमी जें आयकलां प्रवचनांतल्यान आनी जें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत आमी पळयलां जेजू कडच्यान आमी ह्या दिसांनी नातालांचे परबेक तयारी करता. आमी सगळीं आमी यादनीक आनी आमी सगळीं दुबाविरेत आमी जायतें डेकोरेशन करता जायते कुंसवार आमी करतले जायते वस्तू आमी खावपाच्यो आनी दुसरे आमी करतले. पूण खरेंच आमी आमकां विचार करूंक जाय हें सगळें जें करता तें आमकां खुशालकाय हाडटली काय. भितरली खुशालकाय दॅट इनर हॅपिनस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी ताका लागून आमच्या बॉडी रेनोवास आमचेर बरयलां मुखारूच घातलां ब्रिंग बॅक जिजस टू द क्रीब ब्रिंग बॅक जिजस टू युअर हावस ब्रिंग बॅक जिजस. जेजूक आमच्या काळजांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घरांत आमी हाडूंक गरजेचो. दुबावेरे त्यो दुसऱ्यो वस्तू गरजेच्यो जे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान आपल्या काळजांत आपल्या जिवितांत तो जेजूक घेवन जेजूचीच परगटणी केली. जेजूचेंच उतर कुशालकायेन परगटलें तेंच करूंक आमकांय कृपा मागून आमी बापा लागीं मागून म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सोबस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुलतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजूत चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती हे शेळेच्या जेवणाका पयल्यान ते सगळे आमी सुभागी कॅथोलीक धर्मान जांणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांनीच कुमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मांमध्ये जांणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेले आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. Doga
जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कृपेन तो आमकां पोरता. तर ह्या वेळार आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपणान ताका आमी दिनवासूया. उबी रावया. प्रार्थया. भोव व्हरत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या तुज्या पवित्र गुटांत आमी वांटो घेतला देखून आमकां तुज्या भुरग्यांक निरंतरी राख आनी सांबाळ. मोगान आमी तुका खालती रावो अशें कर आनी परी ओतम्याचें आनी कुडीचें तारण सुबामपणान आमकां मेळून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. मातशें बसा. आयज मिसाची भेट सोमरमलेल्या पाद्री जिजस रॉड्रिगेस, प्रवचन केल्ल्या पाद्री लुसियो डायस, सोहो बलिदानांत वांटो घेतलेल्या याज्ञीक भावांक तशेंच ABE आनी DCSEच्या सगळ्या वांगडांक आमचे दिनवास, तशेंच गायोन पंगडाक आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:10 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15ची मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराचे पांडल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यान आनी सांजे 3 ते 6 पर्यान. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यान आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यान. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसाक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बसिलिकेच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वो बसिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत तुमी ती घेवन येता 20 रुपयांक. फाल्यां क्रिस्त येण्याचो चवथो आयतार आनी त्याच बरोबर आमच्या महादोम प्रांतांत आमी कम्युनियो आयतार वो कम्युनियो संडे मनयता. कम्युनियो आयतार आमी मनयतना आमी आमच्या देशांत आसलेल्या दुबळ्या दियोसिसी आनी धार्मीक गोरांनी वावुरतल्या पासत मागता आनी तशेंच फूल ना पाखली दिवन आदार करता. ह्या निमतान आदार दिवंक खालती विनोती. मोगा भाव भयणीनो, चोत्राय दोरची डिसेंबराचे 24, 25, 26 आनी 27 फकत व्हीलचेर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. निमाणे आशिर्वाद घेवन सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवान फ्रांसिस्क शावेराक मागणे बरोबर म्हणया. भाग्यवान फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे खाली सगळेच लासताले देखून जेजूचे नांव आनी सोडुणीची बरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जावन एकल्यान आपणाक जाय ते मागचे. आमचे
ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सप्ता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाखाणटाव. आमेन.